Hello students, logarithm unit for class 10. In last video आम्ही पहिले first, second, third तीन problems या video चौथ्या आणि पाचव्या पहिले fourth and fifth. Okay, so here given log of 60 plus log of 20 minus log 12. Okay, so आता हांगासर ह्याच्या प्रॉब्लमान आमकां दोन लॉज एप्लाय जातले. ओके, हांगासर प्रोडक्ट लॉ आणि हांगासर मायनस आहा म्हटल्यार कोशंट लॉ एप्लाय जातलो. सो लास्ट व्हिडिओन आम्ही पहिले हे जे लॉज प्रोडक्ट लॉ, कोशंट लॉ आणि पावर लॉ पहिली हेजी तुमकां आयडिया क्लियर असपाक जाय जाल्यारूच तुम्ही एप्लाय करपाक शकतले. सो लॉग ऑफ 60 प्लस लॉग ऑफ 20 मायनस लॉग ऑफ 12 ही स्टेटमेंट दिल्या आमकां. ओके, सो आता हांगासर तुमकां सांगले तशें प्रोडक्ट लॉ आणि हांगा कोशंट लॉ. सो लॉ घेयाच प्लस ते पळय 60 प्लस ती कितें जातली मल्टिप्लाय आणि हांगासर 20 येतलो आणि मायनस म्हटल्यार डिवाइड आणि तो नंबर डिवाइड जातलो. ओके, सो लॉग हांगासर कॅन्सलेशन जाता ते कॅन्सल करा. 12 5 जा. सो 5 into 20 इतलो येयलो 100. सो लॉग ऑफ 100 इतले 0 2. सो आन्सर इज 2. सो तुमकां इन लास्ट व्हिडिओ हांवें सांगलेले डायरेक्टली नंबर याद दवराच. लॉग ऑफ 1 ची व्हॅल्यू 0, लॉग ऑफ 10 ची व्हॅल्यू 1, लॉग ऑफ 100 ची व्हॅल्यू 2, लॉग ऑफ 1000 ची व्हॅल्यू 3, लॉग ऑफ 10000 ची 4. सो लॉग टेबल घेऊन आणि फाइंड आउट करपाची गरज ना, डायरेक्टली हे तुम्ही आन्सर बरोवपाक शकता. सो नाव वी विल सी इम्पॉर्टंट फिफ्थ क्वेश्चन. लॉग ऑफ 32 प्लस लॉग ऑफ 25. सो यांच्या मध्ये प्रोडक्ट लॉ एप्लाय जातलो. सो एज इट इज पहिली बरयास कित्या खातीर हांगासर तुम्ही पळोवंक शकता हांगासर हे जो दिला पळय पावर लॉ कळ्ळें. हांगासरची पावर आसा ती फुडें येता. ओके, सो हे पावर लॉचे प्रॉब्लेम दिला पळय. हांगासरूय पावर लॉ फ्रंट येयल्या. ओके, सो हांगा एप्लाय जातलो. सो आता हांगासर पहिली आता तुम्ही पावर लॉ जर फॉर्म्युला पळयला हांगासर पळय लॉग ऑफ x रेज टू m m log x म्हणजे m आहा तो फुडें येयला पळय हांगा येयला म्हणजे हांगासर तो नंबर येयला आमकां पळय 1/3 log ऑफ x. सो आता परत आमी हेका ह्या फॉर्मान हाडटले. पयलीं हेका ह्या फॉर्मान हाडटले. सो ते पळय कशें करतले. सो लॉग ऑफ 8 1/3 मायनस लॉग ऑफ 16 1/2. सो असले तशें वयर व्हरप. सो log of 32 plus log of 25 minus log of 8. सो आता हांगासर पळयाच 8 पयली फॅक्टर काडटले आमी. 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा पळयाच. सो हांगासर 8 येवचो ना 2 येतलो. 2 कितले टाइम्स आसा 3 टाइम्स. सो मल्टिप्लाय बाय ही पावर बरयाच 1/3. मागीर नेक्स्ट log of 16 फॅक्टर्स काढाच. 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा. 2 कितले टाइम्स आसा 4 टाइम्स आसा. 1 2 3 4 2 4 टाइम्स इंटू 1/2. आता हे कॅन्सल कराच आणि हांगासर 2 2. सो हांगासर log of 32 प्लस log of 25 मायनस log of हांगासर कितलो आन्सर येयलो 1. सो log of 2 raised to 1 log of 2 raised to कितलो जातलो हांगासर 2 2 जा 2. पयली हेका प्रॉपरली आता अरेंज केले आमी पळय log of 25 log of 2 raised to 1 कितलो 2 log of 2 raised to स्क्वेअर कितलो 4. स्क्वेअर मीन्स 2 into 2 2 यो 2 टाइम्स मल्टिप्लाय जातलो. आता हांगासर प्रोडक्ट लॉ हांगासर कोशंट लॉ एप्लाय कराच. log of 32 into 25 प्लसाच्या मध्ये आणि मायनस आता यांच्यामध्ये पळयाच मायनस आसा log of 2 minus 4. सो हांगासर कितें येतलो 2 into 4. सो हांगासर कॅन्सल जातले आमचे 4 8 जा आणि 2 4 जा. सो log of 100. सो अगेन log of 25 4 जा 100 येयलो राइट. सो log of 100 चा आन्सर कितलो 2. थँक यू.